संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाढ जातली। या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षित वाढ करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदूषणाकडेन लक्ष ओडला। कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगाविशीं खर शिटकावणी दिल्या। 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात। कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरो पियेवप ही मुखेल कारणां जावन आसात। मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हे सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां। ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाढ जावपाक शकता। उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकतात। अलाहाबाद उच्च न्यायालयांत आनी सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायवापी प्रकरणांत चालू आशिल्ल्या खटल्यांत हिंदू पक्षांक यश मेळत आयला। आता उत्तर प्रदेशांतल्या बागपत, बदरुद्दीन, शाह मजार आनी लागशा गृह वादांत न्यायालयान हिंदू पक्षाच्या वाटेन निकाल लागला। एडीजेच्या न्यायालयान वादग्रस्त 100 बिगार म्हळ्यार सुमार 5 एकर जमीन हिंदू पक्षाक दिल्या। 1970 वर्सा हे प्रकरण उजवाडाक आयिल्ले। मुकीम खान हाणें ही बदरुद्दीन शाहाची मजार आनी कब्रस्तान मुसलमान समाजाची मसणभूंय अशें म्हणिल्ले। मुस्लिमांनी हे सुवातेर दावो केल्लो। मुस्लिम समाजान हे सुवातेर दावो केल्या उपरांत हिंदू संघटनांनी ह्या प्रकरणांत याचिका दाखल केल्ली। 1970 उपरांत जायते फावट हे वादग्रस्त जमनीचेर हिंदू आनी मुसलमान संघटनांचे वाद जाले। फाटली 50 वर्सां ही केस न्यायालयांत चालू आशिल्ली। निमाणे न्यायाधीशान मंगळारा ह्या प्रकरणांत हिंदू पक्षाच्या वटेन निकाल दिलो। देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन व्यवसाय नेटान वाडत आसा। इनबॉबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट व्यवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो। स्मार्टफोन व्यवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो। सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात। संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा। 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय असतात। मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन वापरतात। पोरसकोटचो पंचायत हॉल सध्या वापरा विणे आसा। 1992 वर्सा बांदिल्ल्या ह्या पंचायत हॉलाची सामकी अवतिकाय जाल्या। योग्य तसो वापर जायनाशिल्ल्या कारणान हो हॉल भूत बंगलो जावन रावला। तशेंच हॉलाच्या भितर आनी भायर दोनूय वटेन रान वाडला। हॉलाची दुरुस्ती करची म्हूण लोक मागणी करून थकले। तेन्ना आतां तरी संबंदीत खात्यान आनी आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। चिखले कोमोंदात जमनीर डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान जमीन खणपाचें काम चालू आसा। बेकायदेशीर पद्दतीन बॉक्सायट काडप चालू आसा असो आरोप कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केला। परवानो नासतना ही बेकायदेशीर कामां कशी करतात असो प्रश्न प्रताप माद्दोळकर हाणें उपलासला। संबंदीत अधिकाऱ्यांनी आनी सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी प्रताप माद्दोळकर हाणें केल्या।
सोमारा राती आगणी म्हापशा कृष्णाच्या देवळा लागसार एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेंत कपडे, आयदनां, मदेर आनी हेर वस्तू धरून 60,000 रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत लाखभर रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. पणजी सांतिनेज वाठारांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोक विटल्यात. रस्ते फोडून दवरल्यात, मेळत थंय गाडयो पार्क करतात, जाका लागून येरादारीची कोयंडी जाता. दुल्ला खातीर रस्त्यार उदक फाफुडला. ह्या चिकण मातयेन कोणूय स्लीप जावन पडत हाचोय भंय आसा. हे काम केन्ना पुराय जातले हाचो हुस्को पणजेकारांक आसा. दोन 2070 मेरेन भारत पुराय प्रदूषण नाशिल्ल्या उर्जेचो वापर करतलो. शाश्वत उर्जेन भारत येता त्या कांय वर्सांत $67 बिलियन गुंतवणूक करपाक आसा. भारताची उर्जेची मागणी 2045 वर्सा मेरेन डबल जातली आनी परवडी उर्जा मेळोवपा खातीर भारत देश धडपड करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेंत रेवेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले. मुळगांवच्या पार जंक्शना कडेन पुलिसांनी सोमारा ही कारवाय केली. रेवेसयत ट्रक जप्त करून 2 ड्रायव्हरांक अटक केल्या. मिनरल एक्टा खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केला. वाळपय नगरपालिका प्रभाग दांद उदकाची मुख्य पायपलायन फुटिल्ल्यान शेकड्यांनी उदक व्हांवून फुकट गेला. सोमार सावन फुटिल्ल्या पायपलायनी कडेन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केला. एका वटेन लोकांक उदक मेळना, दुसरे वटेन पायपलायन फुटून घसघशीत उदक व्हांवून वता. उदका स्त्रोत खात्यान हाचेर लक्ष दिवन पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
नमस्कार. आमच्या देशात असंख्य असे विश्वकर्मा आसात जे खूप कष्ट करून आपल्या हातात संसाधनांनी वा उपकरणांनी अशो काय गोष्टींची निर्मिती करतात जातूंतल्यान आमचो देश घडटा. आमच्या कडेन लोहार, कुंभार, शिल्पकार, भांगराकार अशा असंख्य कारागीर लोकांची वळेरीच आसा. या सगळ्या विश्वकर्मांक आणि तांच्या कश्टांक आधार दिवपा खातीर देशांत पयल्याच खेपी वेगवेगळ्यो प्रोत्साहन येवजण्यो हाडल्यात. जर त्याचा लाभ घेत या विश्वकर्मा योजनेचो जाल्यार तो सगळ्यांक बरो जातलो आनी कोण बेकारी आसा तीच मातशी कमी जातली. विश्वकर्मा येवजणे कडेन संबंधित लाभार्थ्यांक डिजिटल सशक्तीकरणाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर डिजिटल व्यवहाराक शिक्षण आणि तांकां प्रोत्साहन दिवप, विश्वकर्माच्या उत्पादनांक चड खरेदी आणि तांच्या ब्रँडाचो प्रचार आणि बाजारात वांटो घेवपा खातीर एक तांकां मंच उपलब्ध करून दिवप. केंद्रान 17 सप्टेंबराक सुरू केल्ले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेक 2.5 म्हयन्यांतूच 21 लाखाच्या वयर अर्ज आयले. ह्या येवजणे वरवीं 5 ते 7 दिसांचे मुळावे प्रशिक्षण आणि दर दिसा 500 रुपयाच्या स्टायफंडा सयत तांकां प्रशिक्षणाक हजर रावपाक मेळटले. तातूंत तांकां आधुनीक सामान, नवे तंत्रगिन्यान, डिजिटल आणि आर्थीक कौशल्याची वळख करून दितले. प्रशिक्षण घेतल्या उपरांत तांकां त्यांच्या व्यवसाया संबंधात आधुनीक सामान खरेदी करपाक 15,000 मेरेन टूल किट दितले आणि तांचो व्यवसाय उबो करपाक 8% कमी व्याज दरात 1 लाख ते 2 लाख अतिरिक्त लोनूय मेळटलो. अशा तरेन पारंपारीक कारागिरीत वांटो घेवपी व्यक्तींक आधार दिवपा खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला आणि तांच्या फुडारपणा खाला सरकारान हाडिल्ली ही वचनबद्धताय अशी येवजण आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मडगांवच्या सभेंतल्यान गोंयकारांक 3 गॅरंटी दिल्यो. गोंयाक लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करतलो. तेच बरोबर गोंयच्या पर्यटनांत आनीक वाड जावची म्हूण गोंयांत कॉन्फरन्स पर्यटनाची संकल्पना राबोवपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. मडगांवचे सभेंतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें गोंयकारांक संबोधीत केलें. गोंयांत मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपा बरोबरूच गोंय लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षण हब करपाचे दृश्टीन सरकार काम करता. गोंयांत इको पर्यटनाक वाव मेळचो होवूय आमचो उद्देश आसा. गोंयाक नव्या स्वरुपाचे पर्यटन थळ म्हणून विकसीत करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. गोंय ह्या आकारांत ल्हान असलें तरी सामाजीक विविधतायेचे बाबतींत गोंय हेर राज्यां खातीर आदर्श उदाहरण जावन आसा. गोंयांत हिंदू क्रिस्तांव एकचारान रावतात, देखून एक भारत श्रेष्ठ भारताचें हेच खरें उदाहरण अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सभापती रमेश तवडकार हाणें अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाणें अधुनातनाचो दुरुपेग केल्ल्याचो आरोप केलो.
मंत्री गावडेचेर निधीच्या गैरवापराचो आरोप आसतनाच तांचो आनीक एक ऑडियो व्हायरल जाला. ह्या ऑडियोन मंत्री गावडे आदिवासी कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षान नाका जाल्ली उतरां वापरतात हें आयकुपाक येता. गोवा डेअरीच्या कारभाराचेर दूदकार बेजारूच. माजी संचालकाच्यो मुळाव्यो दूद सोसायट्यो नफ्यात आनी मुळावी संस्था गोवा डेअरी मात सदांच लुकसाणींत म्हूण कांय दूदकारांचें निरीक्षण. स्वताचो स्वार्थ मुखार दवरिल्ल्यानूच ही परिस्थिती. सरकारान नेमिल्ले प्रशासकीय समितीन खंय बरें काम केलां. मजगतीं गोवा डेअरीन 2007 LDC म्हूण कामाक लागिल्ली नीता नाईक हिणें आपले दुवेचे फटीचें सर्टिफिकेट दिल्ल्यान तिका हालींच कामावेल्यान कमी केल्या. फटीचे 10वेचे सर्टिफिकेट तिणें दाखोवन तिणेन LDC वेल्यान सुपरवायझरा मेरेनचें प्रमोशनूय घेतिल्लें. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांकां म्हापसा न्यायालयान जारी केल्ले समन्स मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान रद्द केल्यात. हाका लागून केजरीवाल हांकां खंडपीठा कडल्यान थाकाय मेळ्ळ्या. 2017च्या वेंचणूक प्रचाराक केजरीवाल हाणें भाशण केल्लें. तातूंतल्या वक्तव्यांक आक्षेप घेत तांचे आड सप्टेंबर 2022 वर्सा गुन्यांव नोंद जाल्लो. ह्या प्रकरणात म्हापशे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल जाल्ल्यान तांकां समन्स जारी जाल्ले. ह्या समन्साक केजरीवाल हाणें खंडपीठान आव्हान दिल्लें. मध्य प्रदेशांतल्या हरदा जिल्ह्यात मारणांचे फॅक्टरीक उजो लागून स्फोट जालो. तातूंत 6 जाणांक मरण आयले जाल्यार 50 परस चड लोक उज्यान लासून जखमी जाल्यात. अजून 20 ते 25 लोक तातूंत आडकून उरिल्ल्याची भिरांत आसा. ताका लागून मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. ANIचे खबरे प्रमाण हरदाच्या बेरागड मारण फॅक्टरींत स्फोट जालो. आडकून उरिल्ल्यांक भायर काडपाक SDRFचो पंगड पावलो. तशेंच अँब्युलन्सी पावल्यो. उजो पालोवपी दळ घडणूक सुवातेर पावलो आनी उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न करतात. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी हे घडणुकेंत मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबांक दर एकी 4 लाख रुपया मजत दिवपाची घोशणा केल्या. तशेंच हे घडणुकेंत जखमी जाल्ल्या लोकांच्या उपचारा खातीर सगळो खर्च राज्य सरकार करतलो अशें ताणें सांगलां. गुजरातांतल्यान एक अजापीत प्रकरण उजवाडाक आयला. हे प्रकरणात गोवान आपल्या बायलेच्या मरणा खातीर स्वता आड गुन्यांव दाखल केला. सुणो गाडये मुखार आयलो म्हूण कार चालक परेश घुसपलो आनी ताणें सुण्याक वाचोवपा खातीर गाडी वळयली. ती अचकीत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या डिवायडराक वचून आपटली. अपघाता उपरांत कांय जाणांनी दाराचो हारसो फोडून दोशी आनी ताचे बायलेक भायर काडली. हॉस्पिटलांत व्हेली तेन्ना दोतोरान ताचे बायलेक मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. म्हजे चुकीक लागून म्हजे बायलेक मरण आयले देखून हांव म्हजे आड गुन्यांव नोंद करता अशें परेश दोशी हाणें पुलिसांक सांगलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला आनी फुडलो तपास करता. सोमार आनी मंगळारच्या 24 वरांत गोंयांत नवे 2 दुयेंती सांपडिल्ल्यान वट्ट दुयेंतींचो आंकडो 9चेर पावला.
भलायकी खात्यान ह्या 24 वरांत 231 जाणांच्यो चांचण्यो केल्ल्यो. तातूंत 2 कोरोना बाधित आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. जाल्यार ह्या काळांत एकट्यान कोरोनाचेर जैत मेळयले. रिकवरी रेट 98.47% आसा. गोमंतक दिसाळे दर वर्सा दिवाळी अंकान कथा आनी कविता सर्त आयोजीत करता. अंदू वर्साच्या दिवाळी अंकान कथा आनी कविता सर्तीचे आयोजन केल्ले. मंगळारा ह्या सर्तीन जैतिवंत जाल्ल्या सर्तकांक दैनीक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक हाणें इनामां भेटयलीं. दिवाळी अंकाच्या कथा सर्तीन पयलें इनाम साईदास आपटे, दुसरें श्रीकृष्ण केळकर आनी तिसरें इनाम अरुण नाईक हांकां फावो जालें. जाल्यार कविता सर्तीन पयलें इनाम सत्यवान पेडणेकर, दुसरें श्रेया केळकर आनी तिसरें दामोदर मळीक हांकां फावो जालें. सरकाराच्या देवदर्शन येवजणे वरवीं ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्येक व्हरपाक सरकाराक जमना, मात विश्वजीत राणे तांकां अयोध्येक धाडपाक तयार आसा. हाका लागूनच विश्वजीत खरो विकास पुरूश अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हाणें केलां. देशभरांत राम राज्याचें उलोवप चल्लां, मात गोंयांतलीं देवळां आनी दायज धार्मीक थळां सांबाळपाक सरकाराक जमना असो आरोप विजय सरदेसाय हाणें केला. गोंयांत दूद उत्पादन फावो ते प्रमाण अजूनय वाडूंक ना. सरकारान यत्न केल्यात खरे, मात तरणाटे ह्या वेवसायान देंवपाक तयार ना अशें आमदार मायकल लोबो हाणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. तशेंच दर्या आनी न्हंयो नितळ दवरीत जाल्यारूच नुस्तेमारी वेवसाय टिकतलो अशें मायकलान म्हणलां. गोंय आनी कर्नाटकाचे शिमेर आशिल्लो हो सांगेमालांतलो सालजेणी वाठार. ह्या वाठारांत सुमार 150 ते 200 लोक राबितो करून आसा. सांगेमालांतल्या सालजेणी वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. 10 वर्सां पयलीं ह्या वाठारांत रस्त्याचें डांबरीकरण केल्लें. रस्तो सारको दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान रस्त्याची सामकीच वाट लागल्या. ताका लागून थळावे लोक रस्त्याचे पडिल्लीं फोंडकुलां स्वताच भरताले. ह्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान ह्या वाठारांत येवपी कदंबा बस खूब फावटी बंद पडटा अशें थळाव्यांनी सांगलें. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
पर्यटनामार्फत महसूल हाडून सरकाराक दितात, पूण सरकार वारका आनी कोलवा क्विक नितळ करून दी म्हळ्यार खर्च चड येतलो म्हणटा. सरकारान लक्ष दिवन वारका आनी कोलवा क्रिकाचो प्रश्न सोडोवचो. तशेंच उत्तराखंडात जावपी 38व्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तींत वांटेकार जावपी गोंयच्या खेळगड्यांक सरकारान आर्थीक मजत करची, बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी मागला. सरकाराक प्रशासन हाताळपाक जमना. खंयच्याय खात्याचो नियाळ घेतल्यार जंय थंय फकत घुसपागोंदळ दिश्टी पडटा. निधीचो उपेग फकत नाकाशिल्ल्या कार्यावळींचेर जाता आनी हाका लागून सरकारी येवजण्यांचो लाभ आडकून उरला. म्हादयचो विशय लेगीत ह्या सरकारान गांभीर्यान घेतिल्लो ना, असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी ह्योरी आलेमांव हाणें केला. दिवचलच्या जोगी वाड्यावयल्या श्री राष्ट्रोळी देवाचो वर्सुकी दीस सोमारा व्हडा भक्ती भावान मनयलो. ते निमतान धार्मीक विधी सयत दिवजां आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. दिपोत्सव म्हळ्यार बायलांची उमेद वाडोवपी परब. सवाशिणी बायलांनी जोडवी पेटोवन देवाक दीप ओवाळणी केली. भौशीक हळदी कुंकूय जालो. दिवचलच्या बस स्टँडा भायर चक्क नो पार्किंग वाठारांत स्क्रॅप दुचाकी बेवारस अवस्थेंत पडून आसात. रस्त्या कुशीक आशिल्लो ह्यो दुचाकी येरादारीक आडमेळी हाडटा.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक दिल्यो 3 गॅरंटी. गोंयांत लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करपा बरोबरच कॉन्फरन्स पर्यटनाची राबयतले संकल्पना. दोन 2070 मेरेन भारत जातलो कार्बन उत्सर्जन मुक्त. सौर उर्जा बायोफ्युअलचे वाडयतले उपेग, सांगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. निधी गैरवापराच्या आरोपा उपरांत मंत्री गावडेच्या गाळयांचो ऑडिओ व्हायरल. आदिवासी कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षांकडेन उलयतना वापरली बुरशी उतरां. रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाला चिखले सुरू आसा. जमीन खणपाचो प्रकार, बॉक्सायट काडिल्ल्याचो विर्येतो फर्नांडिसाचो आरोप. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून विटले लोक. येरादारीची कोयणी आनी धुल्लाचो जावपाक लागला त्रास. केन्ना घेवपाक मेळटलो मेकळो श्वास, पणजेकारांक पडला प्रश्न. आणि आदल्या संचालकांच्या स्वार्थाक लागून गोवा डेअरीची लागल्या वाट. सरकाराची प्रशासकीय समितीच्या कारभाराची कांय दूधकारांकडल्यान तुस्त. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मडगांवचे सभेंतल्यान गोंयकारांक 3 गॅरंटी दिल्यो. गोंयाक लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करतलो. तेच बरोबर गोंयच्या पर्यटनाक आनीक वाड जावची म्हणून गोंयांत कॉन्फरन्स पर्यटनाची संकल्पना राबोवपाचो उद्देश आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. मडगांवचे सभेंतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयकारांक संबोधीत केलें. गोंयांत मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपा बरोबरच गोंय लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करपाचे दिश्टीन सरकार काम करता. गोंयांत इको पर्यटनाक वाव मेळचो होवूय आमचो उद्देश आसा. गोंयाक नव्या स्वरुपाचे पर्यटन थळ म्हणून विकसीत करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें.